येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. 7 तारखेमेरेन गोंयांत गडगड आनी जोगलाचो पावस. सवेर कांय कडेन कोसळटलो घसघशांनी. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें तापमान. गिरीशान सोडयले रेजिनाल्डाचे हुमाणे. कोफुसा उपरांत गिरीशान घेतली गळो भेट. आतां हांव काँग्रेसीतच म्हणटा रेजिनाल्ड. लोटलेची पंचायत आनी थळावे घालतले सरकारी अधिकाऱ्यांक घेराव. दोंगर कापणेची कागाळ करूनय ओडल्यात कानार केस. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेकायदेशीर बांदकामांक लागून लोकांक सरकाराच्या विरोधात झुजतना हाचे आदीं पळोवपाक मेळटाले. पूण लोटले चलिल्ले बेकायदेशीर दोंगर कापणेच्या विरोधात थळाव्या लोकांबरोबर थळावे पंचायत सरकारी यंत्रणे बरोबर पंगा घेताना दिश्टी पडल्या. अधिकारी गंभीर नात ते पळोवन पंचायतीन तांच्या ऑफिसांत वचून घेराव घालपाचें थारायलां. लोटली पंचायत वाठारांतल्या वॉर्ड 5 दोंगर कापणेन गंभीर मोडण घेतला. पंचायत क्षेत्रात बेकायदेशीर दोंगर कापून प्लॉट केल्ल्याचे पंचायतीचे नदरेक हाडटकच पंचायतीन संबंधिताक नोटीस धाडली. TCP आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाकय आपयले पूण ते पावलेच नात. लोक आनी पंचायत फुरियोज जाल्या. पंचायती कागाळ करपी अरविंद डिकॉस्टाक कितें सांगता पळया. आयज आमी एकठांय जाले. हिंगा हिल काटिंग चलता. हे लोतोली देवटीर आनी हिंगा हिल काटिंग चलता. आमी एक फ्लायिंग स्क्वॉडाक एक एप्लिकेशन बरोवन गायलोले ऑन द 30th. आयज पासून दॅट इज ऑन लास्ट थर्सडे. आयज पासून ते येयले न्हय. काल येत म्हणले काल येवं न्हय. आमचे भुरगे हिंगा रावन रावन गेले. आयज येत म्हणले आयज पासून गेले. सकाळ पासून कोण येयलो न्हय. आतां आमगे ते गेले. थिंग इज हिंगा हेंचे पळय वयर तुमी चोयला आसतलें हिल काटिंग चलता. ते सायडीन 2 प्लॉट आहाय. 2 प्लॉट आहाय ते 2 इकले तेमी. दॅट इज 140 बार ए एंड 140 बार बी. So त्यांका एक्सेस नासतना ते प्लॉट कोण निघले. दॅट इज अबाउट लायक ऑल टुगेदर द एरिया इज लायक 4,825,000 स्क्वेअर मिटर्स एरिया. सो ते 2 प्लॉट कोण निघले. एक आहा तो 300 स्क्वेअर मिटर्स, एक आहा तो 600 स्क्वेअर मिटर. सो कित्याक लागून हें केला ऑथोरी 4,000 स्क्वेअर मिटर कित्याक जाल्यार तांकां ओपन स्पेस सोडूंक पडटा. ओपन स्पेस सोड जाल्यार जो रोड कोताय तो 6 मीटर केला. तो 6 मीटर आहा तो 8 मीटर करूंक पडटा. जस्ट टू सेव ऑल दिस थिंग्स तेमी ते केला आनी आतां तेमी कन्वर्शन केला. हिल काटिंग तेमी केला. ते तुमचो आसतलें हिल काटिंग एज पर द TCP एक्ट 17A जे पॉट हिल काटिंग जाता ते 1 मिटरा वयर जावपा जायना. ते सगळें हिल काटिंग केलां. तेच्या वयर कितलें आहा ते हिल काटिंग करून आख्खें ते लेवल करतले. ते सारकें आनी लेवल करतले. गव्हर्मेंट आमकां सांगता सदांच तुमी एनवायरमेंट सेव करपा जाय. पूण गव्हर्मेंटूच कितें करता हितून कोण इनवॉल्व आतां आमकां खबर ना. पंचायतीन जमिनीचे धनियाच्या नांवान नोटीस काडली. TCPचो परवानो दिवपाक सांगलो पूण जाप मेळ्ळी ना. पयले खेपे फॉरेस्ट आनी सर्वे डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केलें पूण दुसरे खेपे कोणच आयले नात. सरकारी अधिकारी अशे कित्याक वागतात ते तांकां कळना. आफोनय येनात म्हणून आतां पंच मारिया मोंतेरोन लोकांक बरोबर घेवन अधिकाऱ्यांक घेराव घालपाचें थारायलां. आयकात सरपंच टोनी वाज आनी पंच मारिया मोंतेरोन कितें सांगलें तें. आमचे स्टॉप नोटीस काढल्या आणि 17A परमिशन्स किती आहाय जाल्यार मागले. स्टाफ 2 पार्टी तिगे घराको केला. सो दिस थिंग वॉज नॉट ए ओनर वॉज नॉट ए. सो आतां सेक्रेटरी ओन आय विल पेस्ट इट ऑन द डोर. पयलीं न्ही तिने सब डिव्हिजन फायल काडलेली प्लॉट्स करपाक आनी पंचायतान पयलीं लायसन्स दिल ना ड्यू टू वेरियस रिजन. कित्याक ती 4,800 कितें एरिया आहलो पयलीं आख्खी. सो तेणी कितें केला आउट ऑफ दॅट 3,900 एंड समथींग तेणे दवरल्या. सो ओनली टू स्केप द ओपन स्पेस टू दॅट पर्टिक्युलर एरिया. आनी ते 2 पयलीं इकले तेणी हें केलें आनी तेंगेले कोणाक नांवार केले तेच हें केलें आनी ती फायल हें करून मागीर ती एपीला गेले. पंचायत लायसन्स दिना एपीला गेले. सो BDOन ऑर्डर पास केल्या आनी बेस्ड ऑन द BDO ऑर्डर सेक्रेटरीन ती तांकां प्रोविजनल NOC इश्यू केले. सो हिल काटिंगा तेणी कितें परमिशन्स केले ते आमकां तेणी कांय दिलें ना. पंचायतान कांय सबमीट केलें. I have been on the site. I have seen what exactly it is. There's a height of almost more than 5 meters which has been cut. So I have written a complaint to the TCP and to the panchayat as well. So based on my complaint, now the panchayat has sent a stop notice wherein to accept for them to accept the stop notice. This the
this Rita George, who is the owner of the land, is not available. So the staff went yesterday as well and today as well. So both the times she has not been available at home. So now we are going to go in another file as soon as you all leave. We are leaving with the secretary to paste it on her door, because secretary has to be there to paste it on the door. So we are going to go and do that. And as of what has been mentioned, we have asked her to give us the permission what she has got under the TCP Act under 17A to give us the permission whether she's got the permission to do the hill cutting. Wherein she has, as of knowledge what I have, she has not been given permission, because yesterday we had the officials from the forest who had come and inspected. Simultaneously, officials from the survey department also came and they have also inspected the site. And we were given assurance yesterday evening by Mr. Ganesh Gaonkar that the officials will be coming today at 11 o'clock. And now it is past 12 o'clock. And I've been constantly calling to find out why the officials have not yet come. The official, the surveyor who had come yesterday, he's been taken by another officer to Darbandora, wherein he was supposed to be in Lotuli. He was supposed to be in my ward for this particular inspection. So I have spoken to the deputy collector and he has said in the next 15 minutes, at like 12:15, I told him I will call him up. So if we are not getting any assurance, if they are not coming, all people are going to be gathering out and going to the office. That is because we want justice. You cannot just cut off the hills like that and make it into a land over there and make plots and sell. That's not right. गोवा 365 खातीर लोटलेच्यान रमेश नायक रावत. कुडतरेचो आमदार आनी काँग्रेस फुडारी आलेक्स रेजिनाल्डान काँग्रेसीचो गोंय मुखेली गिरीश चोडणकारा वांगडा शांतिकायेची कबलात केल्या. रेजिनाल्डाच्या वाडदिसा निमतान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आलेक्स काँग्रेस सोडचो ना अशें गिरीशान स्पश्ट केलें. काँग्रेसी कडेन मतभेद आशिल्ले ही गजाल रेजिनाल्डान मान्य केली. ह्या दिसांनी जायत्या राजकीय पक्षांनी आपल्या कडेन संपर्क केल्ल्याचे रेजिनाल्डान सांगलें. काँग्रेस हायकमांड आनी गोंयच्या फुडाऱ्या वांगडा चर्चा केले उपरांत तांचे मदले मतभेद पयस जाले. पळयात गिरीश आनी दिगंबर कितें सांगतात ते. ह्या गोंयचे चड कोर इश्यूज आसात ते कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. And we are all with that idea that at any cost those core areas, core issues should be kept in mind. हे सगळे करता आसतना गोंयचे वेगवेगळ्या सिव्हिल सोसायटीचे मेंबर्स इन्वॉल्व जाले, वेगळे वेगळे टीम इन्वॉल्व जाल्यो हो इश्यू रिजॉल्व करपाक आसतना. आमी तेंचे नंतर सांगतले तुमकां, पूण तांकांय थँकफूल म्हणटा. आनी रेजिनाल्ड बाबान एक व्हडपण दाखयलें ह्या हितूंतल्यान सगळे, आनी एक मान्य जालें की आमी सगळे एक युनायटेडली फायट करतले म्हणून. आनी रेजिनाल्डाचे जितले इश्यू आशिल्ले एकूय इश्यू पर्सनल लेवलाचेर नाशिल्लो. इट वॉज आयदर ऑफ कुडतरे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर इट वॉज ऑन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आनी त्या खातीर आयज आमी सगळे एक जावन युनायटेडली फायट करपाचें ठरयलां. वॉट एवर ड्यू रिस्पेक्ट इज ड्यू to Mr. Reginald Bab. It will be given from Goa as well as from Delhi. Delhi leadership also has assured him. At the same time, whatever is due for him, कित्याक काँग्रेसीच आयज just तितर आमी पावले आसात ताचेर खुबशें कॉन्ट्रिब्युशन रेजिनाल्ड बाबाचें आसा. फाटल्या 5 वर्सांत गिरीशा वांगडा आशिल्ले मतभेद आनी काँग्रेस हायकमांडा कडल्यान मेळिल्ले वागणुकेक लागून रेजिनाल्ड बेजारिल्लो. ताका लागून तो काँग्रेस सोडून दुसऱ्या पक्षात वतलो अश्यो वावड्यो पातळिल्ल्यो. पूण आपूण काँग्रेस सोडून वयचो ना, रेजिनाल्डान आपल्या वाडदिसा निमतान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलें. जायते स्पेक्युलेशन ह्या दिसांनी चालू आसलें. इट इज अ फॅक्ट. लेट मी नॉट बिगिन बाय टेलिंग wrong things. Let me begin by telling you that speculations were right. A lot of speculations were going on. Lot of people, a lot of parties, a lot of people approached me with lot of issues how to go about what to do. I met a lot of people these days. We have taken opinion from a lot of people. आणि जायत लोकां मेळ्ळें मुगे ओपिनियन वॉयस कोन मुगे डिफरन्सीस ओपिनियन डिफरन्स ऑफ ओपिनियन पासून लोकांक उलय पार्टी कडेन उलय आमगे कितें इश्यूज आहाय ते लार्जर पिक्चर म्हणलो गोंय कितें जावपा जाय फुडें आमगे इश्यू फॉर एग्जाम्पल सी द स्टेट ऑफ द लॉ सिच्युएशन इन गोवा वॉट गोवा गोइंग टू बिकम ऑल दीस इश्यूज मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितको जावपा जाय हे सगळे इश्यूज आमी पार्टी कडेन उलयले लोकां जाय की आमी सगळ्यांनी युनायटेडली बीजेपी फायट करपाचें सो आमगे एक पॉयंट आहा
आणि सदां स्पेक्युलेशन्स म्हणजे सदां आहा आजीना म्हणजे स्पेक्युलेशन्स बट in the interest of the people, in the interest of the go, I have taken a decision, or it is not I, it is we have taken a decision to fight the BJP. So we are very clear. In few words, I would like to say that we are all united to fight against the BJP. As a Congress party, and the aspirations of the people are, लोकांगे एक मत आहा की सगळ्यांनी युनायटेडली फायट करपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साळगांवच्या घरात घुसून 1.5 लाख रुपयांच्यो वस्तू चोरपी 24 वर्सां पिरायेच्या धुळे साताराच्या भूषण जाधवाक साळगांव पुलिसांनी अटक केला. आरोपी गोंयांतल्यान पळून वचपाचो प्रयत्न करतालो. पुलिसांनी ताका सावंतवाडो मांद्रेच्या एका हॉटेलांतल्या रुमांत धरलो आनी ताचे कडल्यान चोरेचो माल आनी 77,500 रुपया जप्त केले. साळगांवच्या दिलजान वाडियान जी मुंबय परेल रावता तिणे हे चोरयेची कागाळ नोंदयली. आरोप्यान स्मार्टफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, कार की, कारीची कागदपत्रां आनी ATM कार्डा सयत मांद्र्या हॉटेलांतल्या एका रुमांत राबितो केल्लो. तशेंच 8 वेगवेगळ्या बँक ट्रान्झॅक्शनांतल्यान 80,000 रुपया काडिल्ले. पुलिसांनी मांद्रे ताचो सोद घेतलो आनी ताका धरलो. चोरयेच्यो सगळ्यो वस्तू पुलिसांनी जप्त केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गावरावाडो पंगडान उमतावाडो पंगडांक 2-0 गोलान हारत चवथ्या इंटरवर्ल्ड फुटबॉल सर्तीचे जेतेपद मेळयले. खोबरावाडोच्या युनायटेड बॉयजान पोरियट खेळा मैदानाचेर ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें. सुमार 10 दीस चलिल्ले हे सर्तीत कळंगूटच्या 10 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. पूण गांवकारवाडो आनी उमतावाडो पंगडान फायनली मेरेनचो प्रवास केलो. जोवितो फर्नांडीसाक उत्कृश्ट खेळगडो, संजय वेंगुर्लेकाराक उत्कृश्ट मध्यरक्षक, एलिस्टर फर्नांडीसाक उत्कृश्ट आघाडेपटू, डेझमंड मिरांडाक उत्कृश्ट बचावपटू आनी फ्रांसीस फर्नांडीसाक उत्कृश्ट गोलरक्षक म्हणून इनाम भेटयले. इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक मोगोवपाचो सुदीन ढवळीकार आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हजर आशिल्ले. I'm also proud to have your young MLA and Honorable Minister Michael D'Souza along with me, all Sarpanch, Panch, members of the club, President, especially national player Bruno. हांगा हजर आशिल्ले सगळे यंगस्टर्स, फुटबॉल लवर्स, भाव आनी भयणी, खूब आनंद जालो. First of all, I congratulate the winners of the tournament and also runners-up and those who have taken a part in this particular tournament. And also I congratulate the Khobravado boys who has taken a keen interest in organizing this good event. I came all the way from Madgai with the love of Kalangut and also your MLA Michael D'Souza. Michael Lobo. Michael D'Souza is a joint secretary of finance. तेका देव बरें करूं म्हणटा हिंगासर येयला म्हणून ह्या गेमींग तेणें सॉब हाडली हिंगा येवन. खबरा वाडो बॉयज जेणी तेका आपयला तेणी तेंकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक बरें काम तेंच्यांनी केलां की रायट फ्रॉम मडकय दे ब्रॉट द लायन फ्रॉम देर अप टू कलंगूट. थँक्यू बॉयज. एंड आनीकदां सगळ्यांक हिंगासूर खोबरावाडो बॉयज आनी बाकीचे सगळे फुटबॉल लवर्स हिंका सगळ्यांक आनीकदां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी येयले सोबा हाडली म्हणून गेमींग. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 7 ऑक्टोबर मेरेन गोंयच्या कांय सुवातींनी जोगला सयत वादळी पावस पडपाची शक्यताय आसा. 5 आनी 6 तारखेक कांय थारावीक सुवातींनी घसघशीत पावस पडटलो, पूण 9 ऑक्टोबर मेरेन साबार सुवातींनी कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो. ह्या मजगती चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अणभवपाक मेळटलें. बुधवारा फांतोडेर गोंयच्या कांय सुवातांनी दंव पडटलो जाल्यार कांय कडेन कुपां दाटिल्लीं दिश्टी पडूं येतात. हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. तशेंच अरबी दर्यादेगेवयल्या चक्रीवादळाची स्थिती कमी जाल्ल्यान उंचेल्या ल्हारांची शक्यताय उणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.